मुख्यमंत्री ह्या नात्यान दिवचलचे उदरगती खातीर आपलो सदांच तेंको आसतलो अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां। भुरग्यांनी करियर शिक्षण घेवचें हाचे खातीर आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांची सतत धडपड आसता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें। आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें मुळगांव सुरू केल्ले वैजकी उपकरण बँकेचें शेनवारा रातीं उक्तावण केलें। ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट टाणावडे, आमदार प्रेमेन शेट, प्रवीण आल्लेकार, उल्हास तुयेकार, संकल्प आमोणकार, केदार नायक, राजेश फळदेसाय, आदले सभापती राजेश पाटणेकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। दिवचल मतदारसंघात विविध विकासाची कामां ते करपाक शकतले आणि ते करपाक तांकां एज अ मुख्यमंत्री म्हणून पुराय म्हाजो तेंको आसतलो। ह्युमन रिसोर्सचेर उलयता आसतना की बरो ह्युमन रिसोर्स म्हणजेच दोन गजाली, भुरगे करियर एड्युकेशन बरें घेवचें आणि करियर एड्युकेशन शिकलेल्या भुरग्यांक बऱ्यो नोकऱ्यो मेळच्यो। सातत्यात दोतोराचो सातत्यात प्रयत्न आसता की आपल्या शिक्षा विजन या कार्यक्रमाच्या निमित्तान वेगवेगळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्युशन आसतलें, करियर गायडन्स आसतलें, ज्याची आज गरज आसा की कितें शिक्षण घेतल्या उपरांत आपलें करियर जावपाक शकता हाच्या खातीर आमदार जावच्या पयलींच्यान ते काम करता, त्या खातीरय तेंचें हांव अभिनंदन करता। ह्या वेळार नव्या आधार कार्यालयाचें उक्तावण जालें। जनतेक कितें जाय तें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये वळखुपाक शकता। वैजकी उपकरण बँक सुरू करप ही ताची बरी कल्पना आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां। आपल्या ऑफिसान येयल्या उपरांत ताजें काम तुरंत रित्या जावपाक जाय। बऱ्यो फॅसिलिटीज आपल्या ऑफिसान दिल्यो, तांच्यांनी ताका वेगळे आपल्या कॅबीन, वेगळे लोकांक मेळपाक रूम, आपल्या स्टाफाक जे येता त्या लोकांकूय बी बऱ्यो सोयी सुविधा ह्यो आपल्या ऑफिसांतल्यान मेळच्यो म्हूण तांच्यांनी ऑफिस ओपन केलें। त्या बद्दल दिवचलकारांच्या वतीन हांव ताका शुभेच्छा व्यक्त करता। दुसरी गजाल जी तांच्यांनी केली ती मेडिकल बँक। आमी खूब जाण बँको सुरू करता ना म्हणना, पॉलिटिशियन जाले काय बँक सुरू करप बेगीन, कित्याक लोकांक रीण दिवपाक, जे लोकांक लोन दिले ते लोक बांदून उरता म्हणटा। पण दोतोरान ती बँक सुरू करूंक ना, दोतोरान मेडिकल बँक सुरवात केल्या। मेडिकल बँक बसली फाल्यां सकाळी गरजेक जेन्ना कोणाक व्हीलचेअर लागतली, जेका कोणाक बेड लागतली, जेका कोणाक स्ट्रेचर लागतलो, ज्यो गजाली लागतल्यो त्यो दोतोराच्या बँकेंतल्यान फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटली, जी तेणी व्हरपाची आणि परत हाडून आसा तशी दोतोरा कडेन दिवपाची। म्हणजे लोकांची सोय जी आसा ती दोतोरान आपल्या बँकेंतल्यान केल्या लोन न्ही, गरजवंतांक पावप हे तेजें काम आसा। बाय प्रोफेशन डॉक्टर आसल्या कारणान ते निश्चितरित्या लोकांची गरज खूप बऱ्या पद्धतीत वळखपाक शकता। जनतेच्या सहकार्याक लागून आपूण उदरगतीच्या कामाक चालना दिवपाक शकलो अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें सांगलें। 4.5 कोटीचो फुटसाल, रोटरीचे गार्डन 2 कोटीची सुडा मार्फत जाले, प्लस अडोलपाटी ग्राउंड जालो 4 कोटीचो, एक कम्युनिटी हॉल जालो, झेडपी मार्फत एक जाले। सीएमान आनी कितलेशेच केले आसा, अशें सीएमान आतां तुमकां सांगलेलें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून प्रत्येक फावटी सपोर्ट आसता। पण हे हांव सगळें करपाक शकलो कित्याक तर सगळ्या पंचायतीचे सरपंच, पंच, डेप्युटी सरपंच, सगळे काउन्सिलर, चेअरपर्सन आणि सगळे लोक तुम्ही आसात म्हणून हांव हे करपाक शकलो। हे फक्त म्हज्यामुळे जायना, हे सगळें तुमच्यामुळे जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।